चोयात गोंया आमगे आपके केपें आनी सावर्ड्यान सांगे रस्ते चोयाय व्हडले व्हडले हड्डे पडलो हाय। सीएमान गेले ते पाटी म्हणलोले एकूय हड्डो दिसती पडपा ना। आतां आमकां कितले हड्डे दिसती पडटाय रस्त्यार, आतां आमी कितें करपाचें? लास्ट हांव सगळी गोंयकारांक सांगता की वी हॅव टू फायट दीस अँड टेक द गव्हर्मेंट टू कोर्ट इफ दीस इज द स्टेट। वो आमकां हे असले रस्ते आमकां नाकाय चलोवपाक। हांव सरकारान एक विनंती करता की रातचे जेन्ना पावस येता आनी काळोख आसता तेन्ना ह्या रस्त्यार आमी जेन्ना ट्रॅव्हल करता तेन्ना खंय खड्डे आसा आनी खंय गटार आसा आनी खंय रस्तो आसा तें कांय समजना। तेन्ना जाता तितले बेगीन सरकारान आमची एक ही मागणी मान्य करची आनी गणेश चतुर्थी पयलीं तरी हे रस्ते मातशे सगळे सारके करून घेवचे आनी लोकांक गोंयच्या लोकांक आशिर्वाद घेवचो आनी देवा गणपतीचोय आशिर्वाद तेणी घेवचो। ऑगस्ट 2025 आम आदमी पार्टी कुडचडे, सांगे आनी केपें आमी कुडचडेच्या आंबेडकर सर्कल हाच्या लागींसर आसात। रस्त्याची हालत जी आमी पळयली आमी त्या मुळच्यान सुरवात केली ते वाटेर आमी कुडचड्यार सबंद वाठारांत आमी सगळ्याक भोंवडी मारून पळयली। आजूच न्ही कितले दीस भर पावसान पळयली। हांगा सिवरेजीच्या नांवान रस्त्याची हत्या जाल्ली आसा। हांगा इलेक्ट्रिकल अंडरग्राउंड केबलिंगाक लागून रस्ते फोडप जाल्ले आसा। कोण त्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी हे रस्ते मागीर व्यवस्थीत बरोबर करचे ही तांची जबाबदारी, पूण ताचेर लक्ष ना। आयज सामान्य लोकांच्या जिवाक किंमत ना अशें दिसता। ताका लागून आमी आंबेडकर सर्कल ज्या बाबा साहेबान आमकां कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स दिले, आमकां रायट टू आवर लायफ एंड सिक्युरिटी, हाज्या अंडर PWD रोड्स हे आमचे जीव सामान्य लोकांचो